संवसारांत लांबायक वाळची न्हंय खंयची? इजिप्तांतली नाईल न्हंय. एका काळार नाईल न्हंयत आवरू भरून उदक वयर पडटना थंय आसलेल्या फेरोवा रायान म्हणचें आसलें खंय. नाईल न्हंयचो देव रागार जाला, ताका शांत करूंक अंकवार सलयांची बली दिजय. अशें रायाची आज्ञा मानून घेवन लोक थोड्या सलयांक आवरांत उडयतलो. प्रकृतीच्या नियमा प्रमाणे सडल्ले आवरू थोड्या दिसांनी आपापी देंवतले. तेदोना राय म्हणटलो, सलयांची बली दिल्ल्यानच आमचो देव शांत जालो आनी आवरू देंवले. तशें म्हूण इतलें फेतिसपण आदरतलो हो लोक अनागरीक अशिकपी न्हय. अजुनी विज्ञानाक एक सवालच जावन आसच्या पिरामीड बांदलें ह्या लोकान. एका कुशीन तार्कीक सक्तीन उबारल्लें उंचलें बांदप आनी एका कुशीन ताळमुळनातलीं आचरणां. वीक्षकांक प्रणाम. हांव मनोज फर्नांडीस आनी कार्मेल किरणाचें हें कार्य आसा लायट्स कॅमेरा अँड रिॲक्शन. आजकाल मनीस ताचे विशांत उणें आनी रचणारा विशांत चड चिंता. देवान रचयल्ल्या मनशाचे की मनशान रचयल्ले देव फामाद जाल्यात. कितले फामाद म्हणलो विशय ते देव खंयच्या धर्माचे आनी जातीचे, सरकाराचे की विरोध पार्टीचे, तांच्या देव तेंपलांक भेट दिवच्या भक्तिकांचो संको, येवचो आदाय, तांच्या संस्थांनी जावचो वहिवाट ह्या सर्व संगतीचेर निर्धार जाता. ह्या गजालींच्या पाठतळार आज आमी विंचल्लें फिल्म 2012 इस्वेन प्रदर्शित जाल्लें हिंदी फिल्म ओ माय गॉड. वो स्वयं दंडित करेगा तुझे. भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज. किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को. तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे. होंगे तो आएंगे ना महाराज. द मॅन हू सूड गॉड म्हणल्या ऑस्ट्रेलियन फिल्माच्या आदारान कांजी विरुद्ध कांजी म्हणल्या गुजराती नाटकाची निरूपण शैली घेवन आयिल्लें हें फिल्म भारीस चर्चेक आनी विवादाक सयत वळख जाल्लें. ओ माय गॉडाची काणी सुरू जाता कांजीलाल मेहता म्हणल्या एका नास्तीक व्यक्तितान. देवाक पातये नातल्यारी बँक लोन घेवन आयतें केल्ल्या आपल्या आंगडींत देवाचेच इमाजी आनी धार्मीक वस्तू विकची व्याप्त कांजीची. देवास्पण आनी भावार्थ कांजीच्या दोळ्यांनी हास्यास्पद. अशें आसता ताच्या शहरांत जाल्ल्या एका ल्हान मट्टाच्या बोईंग कंपनीन कांजी मेहताची आंगड मात्र कोसलोन पडटा. ताच्या नास्तीकपणानच ताका हो नश्ट जालो म्हूण ताच्या कुटुंबाचें शिणू सारतात. आंगडीच्या इन्शुरन्स पॉलिसीतावन मेळच्या ऐवजतावनपणी म्हजो नश्ट भरती करयेत म्हूण धैर्यान आसलेल्या कांजीक निरासपणूच मेळटा. कित्याक बोईंग काम एक प्राकृतीक अवघड. तशें जावन ती देवाची करणी वा ॲक्ट ऑफ गॉड म्हणल्यार नीब दिवन ताका परिहार दिवंक इन्शुरन्स कंपनी इन्कार करता. हें आयकून कंगाल जाल्लो कांजी हें ॲक्ट ऑफ गॉड जाल्ल्यान देवानच म्हाका परिहार दिजय म्हूण एक केस कोर्टीन दाखल करता. ही विचित्र केस घेवंक कोणी लॉयर मेळनासतना आपलो वाद खुद्द मांडूंकी कांजी तयार जाता. हांगा तावन फिल्माची नीज गंमत सुरू जाता. कोर्टीक हजर जावंक देवाक साधना. देखून देवाचे मणयारी वा प्रतिनिधी जावन आसच्या विविध धार्मीक मुखेल्यांकच कांजी नोटीस धाडटा. हेणे आपल्या देवा वयर केस घाल्ल्या खातीर विविध समुदाय कांजी वयर उपराडटात. आनी एका कुशीन समाजाच्या भियान कांजीची बायल भुरगीं ताका सोडवेतात. रिणाक लागून ताचें घर सयत एलम जाता. अशें सर वाटांनी देदेस्पोर जाल्ल्या कांजीक बचाव करूंक खुद्द देव वा ह्या फिल्मांत श्री कृष्णा रूप बदलून रियल एस्टेट एजंट वासुदेव यादव जावन कांजीच्या घरा पावता. ताचे वरवीं कांजीच्या समजणेक मिक्वल्लीं अजापाय घडोवंक सुरू जातात. हेणें कांजीची काणी माध्यमांनी आयकून हाच्या पयलें ॲक्ट ऑफ गॉडाक लागून नश्ट जाल्ले सबार कांजीच्या मुखेलपणाकाल कोर्टीन केस घालतात. भुंयकांप देवानच करयल्ली म्हणल्यार रिटन प्रूफ वा बरपेनिशी रुजवात दिजय म्हूण कांजी लागीं कोर्ट विचारता. ते दळा कांजीचो इश्ट वा इश्टा रुपार आसचो देव वासुदेव यादव देवा विरोध वाद मांडूंक सयत धार्मीक संगतींची जाणवाय गरजेची म्हूण सांगून हर एक धर्माचे पवित्र ग्रंथ वाचूंक कांजीक सुचन दिता. मोनांतल्या मोनांत केस जिखच्या खातीर कांजी ते वाचूंक सुरू करता. अशें देवा आनी कोर्टी मदें शिरकाल्ल्या कांजीची गत कितें? ही केस तो जिखतागी धर्मा विशांत ताचे विचार चिंता बदलतागी फेतिसपणा विशीं तो समाजीन जागृती हाडूंक शकतागी हें जाणा जावंक तुमी फिल्म पळोवंक जाय.
कांजीलाल जावन परेश रावल, श्रीकृष्ण जावन अक्षय कुमार हांचे सांगता मिथुन चक्रवर्ती, महेश मांजरेकर असल्या नामनेच्या कलाकारांनी तांच्या पात्रांक जीव दिल्ली रीत विशेष. एक विनूतन शैलीची काणी, उमेश शुक्लाचें दिग्दर्शन ह्या फिल्माची आस्त. नेटफ्लिक्स, यूट्यूबान हें फिल्म तुमकां मेळटा. दोन विशयांवयर आमी इल्ली माहिती आरयली. पयलें, धर्म आनी ताचो प्रभाव. लोकांच्या विविध पातयेण्यांच्या आदारान संवसारार लगभग 4000 धर्म वा धार्मीक पंगड आसात. हांचे पैकी थोडे येदोळो साळवून गेल्यात. लगभग 800 करोड लोकांनी जियोवच्या ह्या पृथ्वेन 31% म्हळ्यार 240 करोड लोक क्रिस्तांव, 24% म्हळ्यार 190 करोड मुस्लीम, 15% वा 116 करोड हिंदू आसा. खंयच्याय देवाक वा धर्माक पातये नतलोस वा नास्तीक लोक 15% आसा. भारताच्या विशयाक आयल्यार आमी एक सेक्युलर वा जात्यातीत राष्ट्र. आमचे पसंदेचो धर्म पाळूंक आनी ताच्या विशयान प्रचार करूंक आमच्या संविधानान हर एकल्याक अवकाश करून दिला. 2011 वर्सा जाल्ल्या जनगणती प्रकार आमच्या देशांत लगभग 80% हिंदू, 14.2% मुस्लिम आनी केवल 2.3% क्रिस्तांव आनी उरले हेर धर्माचे आसात. आनी 28 लाख लोक भारतांत नास्तीक. सबार लोकांक तांणी पाळचो धर्म तांची अस्मिताय, तांणी पातयोवचो देव तांच्या जिविताक भरवसो. ह्या संगतीच्या पाठतळार सबार आसरे, अनाथालय, आस्पत्रे, विद्यासंस्थे चलतात. सबारांक बरेंपण कुमोक लाभता. पूण ही नाण्याची एक कूस तर आनी एक कूस इल्ली भिरांतेची. कित्याक चरित्रेची पानां पाटीं परतीतना आमच्या देशान धर्माच्या नांवान जाल्लो भोंगोस्तोळ इल्लो न्ही. स्वतंत्र मेळ्ळ्या घडयेस 2 नेशन थियरी म्हूण धर्माच्या आदारान देशाचे 2 वांटे जावन पाकिस्तान उदेलें. त्या वेळार सुरू जाल्ल्या हिंसाचारान 50 लाख लोक मेलो, 1.5 करोड लोक निर्गतीक जालो. त्या दिसा पेटुल्लो उजो अजुनूय पालवना. 1984 सीख समुदायाच्या खालिस्तान प्रतिभटना खातीर देशाची प्रधानी इंदिरा गांधीची खुनी जाली. प्रतिकार जावन 17,000 सीख लोकांची मोडीं पडली. 1992 बाबरी मस्जिद कोसलावन गेली. 2002 इसवेन गोध्रा हत्याकांड जावन गुजरात कंगाल जाले. आनी क्रिस्तांवां विरोध 2008 इसवेंत ओरिसाच्या कंदामालान जाल्ली हिंसा. त्याच वर्सा आमच्याच मंगळुराच्या इगर्जेंत घाल्ली धाड. धर्मप्रचारक ग्राम स्टेन आनी ताच्या भुरग्यांक जिवेंचो हुलपायिल्लें, सिस्टर राणी मारियाची हत्या अशें सबार घडितां आसात. एकवटाचें आनी समाधानाचें बुन्याद जाय जाय जाल्लें धर्म आमच्या देशांत रक्ताच्यो न्हंयो वाळोवंक कारण जाला म्हणली बेजारायची गजाल. पूण आमच्या लोकांची भक्त सदां निंत सोडूनच वेता. एका अंदाजे प्रमाणे ह्या देशांत 20 लाख देवळां, 3 लाख पडल्यो वा मसिदी म्हणटा आनी 10,000 कातोलीक इगर्जो आसात. केरळाच्या अनंत पद्मनाभ स्वामी देवळाची आस्त ಒಟ್ಟು इतल्या मोलाची. झिरो मेजोंक लागल्यात गी. 1,50,000 करोड. अलाहाबादान जावच्या कुंभमेळांत अंदाज 5 करोड लोकांनी भाग घेतला. हांगासर एक पोटी स्टॅम्पेड वा कालतुळिता जावन एकामेकाच्या पांया पोंदा पडूनच 800 लोक मरण पावल्लो. ह्या फिल्मान आपडचो दुसरो विशय फेतिसपणांचो. आमच्या देशांत पातयेणी म्हणल्यार 17 हजारो वर्सांतावन पिळगेतावन पिळगेक हतांतर जावन आयिल्ली फेतिसपणांची पट्टी लांब आसा. आमच्या जल्मांतावनूच फेतिसपण आमच्या जिविताचो अविभाज्य वांटो. ल्हान भुरग्यांक दिश्ट लागता म्हूण कपलाचेर गालाचेर काळो तिबो दवरचो. माडाक केळंब्यांक वाणे बांदचे. कावळ्यान भोव मारल्यार सैरी येतात म्हणचें. वाटेर माजार आडयलें म्हूण पैण रद्द करचें. न्हिदल्या काटल्याचेर पाल पडल्यार कुटुंबान मरण घडटा म्हूण पातयेवचें. परीक्षेक भायर पयलें धंय आनी साकर खावचें. बऱ्या अदृश्टा खातीर टचवूड म्हणचें. 13 संको अनलक्की म्हूण लेखचें. सक्कट सोण एक पोटी मात्र शिंको काडल्यार परतून काड म्हणचें तितलें सुपरस्टिशन वा फेतिसपणांनी आमी बुडल्या. आमच्या समाजाची वेवस्थाच हालोवन सोडिल्ले थोड्यो रिवाज्योय आसात. सती रिवाज, बाळ काजार, देवदासी संप्रदाय उणें जाल्यात तरी उत्तर भारताच्या थोड्या हळ्यांनी प्रायेक पावुल्ल्या चलयांक देवाकाणीक म्हणल्यार निबान ब्राह्मण वर्गाच्या व्यक्ती सांगता एक रात खर्सूंक धाण दिवची कीळ रीत तर आजुनी चालतेर आसा. थोड्यांनी ह्या फेतिसपणांक धार्मीक टच दिवंक सयत पळयलां. गंगा न्हंयत नल्यार पातकां धुवन वेतात. ब्राह्मणांनी जेवन सोडिल्ल्या शिरोतींनी लोळल्यार कातीची पिडा गूण जाता.
एक विशेष मुदी गेल्यार उद्यमांत लाभ जाता. आमचो गणपती दूध पियेता थंय आसच्या इमाजेच्या दोळ्यांनी दुकान देंवतात हें पुरा तुमी आयकल्लेंच. येदोळ म्हणसर रस्त्या देगेनी किराक घेवन आमचो हात पळोवन भविश्य सांगचे ज्योतिशी आजकाल आमच्या टीव्हीनीच रिगल्यात. ह्या टीव्ही सिरियलांची वास्ता वेगळीच. चेडू आसलें घडयेन सोरोप जावन बदलच्या नागीन ब्रह्मराक्षस असलीं कार्यक्रमां आमचो लोक वर्सां गटल्यान आंकन बसून पळयता. व्हड मापान TRP सयत ह्या कार्याक मेळटात आनी टीव्हीर माट मंत्राची कार्यक्रमां पळोवन नेणतुल्या भुरग्यांक बली दिल्लीं घडितां सयत घडल्यान. समाजेंत हुद्द्यार आशिल्ले लोकप्रियता आशिल्ले व्यक्ती सयत ह्या संगतींनी पाटिनात. आदल्या एलिसामा वेळार वोटाच्याच दिसा EVM मशीन ती यंत्र दवरिल्ली दिशा वास्तुप्रकार सरकी ना म्हूण तें गुणान दवरी जाय म्हूण चुनाव अधिकाऱ्यांक ताकीद दिवंक वचून एक MLA न्यूज आयटम जाल्लो. उस्वास काडटना ऑक्सिजन घेवन ऑक्सिजनच भायर सोडची एक मात्र जिवी गाय हें वाक्मूल दिल्लें राजस्थानाचो शिकपा मंत्री एक इंजिनियरींग पदवीधर वासुदेव देवनानीन. भारतांतलो लोकामोगाळ कलाकार अमिताभ बच्चनान आपली सून ऐश्वर्या रೈ मांगलीक म्हणून पयिल्लें तिचें काजार एका रुका सांगाता केल्ल्याक एका वकिलान कोर्टेंत केस सयत दखल केल्ली. 2016 वर्सा कर्नाटकाचो मुखेलमंत्री सिद्धरामय्यान बजेट मंडन सुरू करतना विधानसौधाच्या असेंब्ली हॉलान पावर कट जालो. स्टँड बाय जनरेटर स्टार्ट जालें ना. राहू काला चालू आसा म्हूण सत्राय दिल्यारय गणने करिनासतना बजेट मंडन सुरू केल्ल्याक अपशकून जावन करंट गेलो म्हूण विरोध पार्टीचो मुखेली येडियुरप्पान गलाटो सुरू केलो. सिद्धरामय्यान हो गलाटो डोंट केअर म्हणून स्मार्टफोनाचें फ्लॅश लायट ऑन करून बजेट मंडन मुखार सरलें. हें बजेट कर्नाटकाच्या यशस्वी बजेटा पैकी एक जावंक पावलें. उडास आसूं भुकेमुक्त कर्नाटका खातीर इंदिरा कॅन्टीनाचो प्रस्ताव ह्या बजेटाचो वांटो जावन आशिल्लो. ह्या पिंतुरान आमचे लागीं विचारचीं थोडीं सवालां अशीं आसात. कोरड्यो पातयणी अशिकपी लोकांच्या की चड मापान शिकपी लोकां थंय रोंबोवन गेल्यात की शिकप विज्ञान चडिल्ले परी असलीं फेतिसपणां उणें जाय आशिल्लीं न्हय. आमच्या लोकांचें चिंताप कितलें स्वतंत्र. अज्जा नेट्टा आलादा मरा म्हूण आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मोतींत भरिल्लेंच आमी दोळे दांपून पाळना सावंगी. सबार पोवटी आमच्या पातयणीक मेळचें एक विचित्र समर्थन वा जस्टिफिकेशन आसा. कोरोडांनी लोक हें पातयेता. हजारो वर्सां तावन ही रीत आमी पाळना सावने. हो वाद घेवचो तर आदीं आशिल्लें आतांय आसा जें म्हणचें तर मनशान आनिकी रानांनी भोंवन माट्यांनी जिये जाय आशिल्लें. संवसारान जल्माल्ल्या हर एका पिळगेन तेदोळ म्हणसर कोणेंय चिंतिनातलें कितें तरी चिंतलां. तशें जावनूच इतली प्रगती जाल्ली मू. तुमच्या लेखार ही फेतिसपणां जावंक पुरो पूण तांतूच आमच्या मतीक समाधान मेळटा म्हणजे उणें नात. एक सूख संगती तावन मेळचें समाधान नीस समाधान गी. ती सूख संगत मुखार तुजे करना हजार सुखी करूंक शकची ना गी. आनी एक गजाल म्हळ्यार एका समुदायाचें आचरण देवासपण आनी एका समुदायान फेतिसपण. हेर धर्माचे पोट्टू शास्त्र आमकां उठोवन दिसता पूण आमचे भितर आमी कितलें तीळन पळयता. कोरोडांनी करसून बांदिल्लीं धार्मीक बांदपां आसात. ताच्या मुखार उपाशी बशिल्ल्या भिकाराचें गणने करिनासतना जिवनांतल्या फातरांक तूप दूद वचचें. इमाजेंक वज्राचो मुकुट दान दिवचें अशें वेदी तावन आपलें नांव एनावन्स करोवचें वा बॅनरांनी प्रदर्शीत करचें हें सक्कड आमच्या भक्तीपणाचो संकेत की वा आमच्या पोकळपणाक धरिल्लो आरसो. आनी एक वाद असो आसा. ह्या आचरणांनी जोमू जावचो दुडू बऱ्या कामाकच वापरतात न्हय. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? सबार विशय आसात जें कितें आदीं मिस्तेर म्हणून लेखिल्लें तांकां आतां विज्ञानान साक्षी समेत राजावीक व्याख्यान वा रॅशनल डेफिनेशन दिलां. जाल्यार ह्या संगतींनी ताळमूळ नातिल्ले विचार मंडन करून लोकांच्या मतींनी भिरांत उपजोवच्या ह्या बिझनेसान कोणाक फायदो? मनशांक भियें म्हणलेंच नातिल्लें तर ही फितीसपणाय आसूंक साध्य जातें गी. आनी धर्माच्या नांवान वीक वंगतल्यांक कडेन एक सवाल. ह्या पृथ्वेन जल्मोवच्या पयलें अमक्याच धर्मांत म्हाका जल्म घेजय म्हूण तुमचे पैकी कितल्यांनी एप्लिकेशन भरती केल्लें? जापी तुमी दिजय. तर्काक चर्चेक वेदी वदोवंक सुनची आमची जबाबदारी. वी एग्री टू डिसएग्री. आमचे अभिप्राय कितल्यो वेगळ्यो गी तितल्यो नव्यो वाटो उक्ते जातले. सर्वांच्या आचरणांक भोगणांक मान दिजय तें खरें पूण कितें बरें दिसना कितें समजना त्या विशयांत एक सवाल तरी उठब येतलें.
फेतिसपणांतावन मुक्त जाल्ली विचारवादाच्या बुन्यादीचेर बांदिल्ली समाज मुखल्या पिळगेक हतांतर करची आमची विंचवणगीज वा जबाबदारी चिंतून पळया. नमस्कार.